केंद्र सरकारान कामगारांक तयार केल्ल्या 4 कायद्यांचो गोंय कामगार फुडारी संघटनेन निशेध केला। तांच्या म्हणण्या प्रमाण हे कामगारांच्या आड आसा। त्या भायर आयटकान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्यांनी सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पाचोय निशेध केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ते सांगतात की नरेंद्र मोदीचे हे व्हडले विजन आत्मनिर्भर भारत त्या खातीर हो बजेट प्रेझेंट केलेलो आसा। घरच्यो सगळ्यो असेट्स विकून आत्म भारत हे कशें जावं शकता? हो आत्म विनाशाचो भारतचो हो बजेट आसा अशें म्हाका दिसता। ह्या बजेटात आतापर्यंत बेश्टे जे डिसइन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेटायझेशनचे स्लोगन देताले त्याच्या मुखार हे गव्हर्नमेंट गेलेले आसा। गेल्या 7 दशकात आमच्या कामगार वर्गाने श्रमून जे कितें मिळवून घेतलेले आसात आणि पब्लिक सेक्टर उभे केले आसात ते ऑइल कंपनीज व्हडले व्हडले प्रॉफिट दिवपी ऑइल कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बँक्स, रेल्वे, डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्स, LIC हे सगळे तरी विकून काढलेले आसात। हिस्टॉरिकल मैदान ऑफ गोवा हाचेर आमी सगळे आयज जमले, कामगार फुडारी जमले आणि आमचो ह्या 4 कायदे 4 लेबर कोड सेंट्रल गव्हर्नमेंट केंद्र सरकारान पास केल्यात, आता इम्प्लिमेंट करपाक ते रूल तयार करपाक भायर सरल्यात। त्या 4 लेबर कोडाचे विरोध आमी निशेध मारपाक आमी जमले। त्याच परी 1 तारखेचो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो बजेट जो निर्मला सीतारामन तिणे बजेट दवरलो सभे मजार पार्लमेंटांत, त्या बजेटी विरोध आमी निशेध मारपाक आयज आमी एक धाकटुलो प्रदर्शन घेतलो आणि हे 4 लेबर कोड त्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो जो बजेट तो आमी आयज लासलेलो आहा पब्लिकली। We have burned the copies of the labor code as well as the budget papers in full public view to express our total opposition and our condemnation. And because they are anti-labor, anti-people and anti-common man of this country.